I feel the main problem for you, rent a bike and rent a car. आता हांवें पळयलेलें आहा रेंट अ बायक बरी फॅमिली भोंवता, गोव बायलां येता, ट्युरिस्ट आमी टॉकिंग अबाउट ट्युरिस्ट, गोव बायलां येता आनी 2 भुरग्यांक घेवन भोंवता नाल्यार 3 जाणां घेवन वयता. Who benefits out of this? It is you all are not benefiting out of it. Police actually benefits out of this. तुम्ही पहिले सध्या दुयेंस खूंय जालेलें आहा तें पयलें चॅक करूंक जाय. दुयेंस जालां तुमचें हें रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार करून देखून तुमचे टॅक्सचो धंदो चलना. The moment if this thing stops, automatically everyone will start getting business. This is the way how I look at it. नॉर्मली जर तू सर आता पळय आता एक ॲप लायक गोवा मायज लायक हिंगा सर्वीस आसता चलता हिंगा. आता हिंगा सर गोवा मायज पिक्चर सगळे पळय सगळे लोक आता सर टॅक्सी यूज करता, रेंट कार रेंट बायक करता, लायक पीपल आर देव ओन चॉयस. ओके सो आता हिंगा कितें जाता सर ॲप आता आमी हिंगाच्यान भाडे घेवन समज गेले थंय गेले लायक आमी सर हिंगाच्यान आतां लायक मोपा एअरपोर्टार वयता, लायक थंय सुद्दां ऑलरेडी सर आमी हिंगाच्यान मोपा एअरपोर्ट वयता, थंय सुद्दां आमकां लायक थंय क्यू सिस्टम वायज गाडी आसता. लायक हिंगाच्यान आमी मोपा सुद्दां गेले लायक आमकां तुमचो जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो येवचो ना ऑलरेडी सर थंयचे 50, 100, 200 गाडी आसतले ते काबार जावन आमचो लायक 201 नंबर येतलो सर. असो आता आमकां कितें सर हिंगा इतलें पॉप्युलेशन जायना, इतलें वर्क लायक ते ॲप कोण यूज करिना, सो तेजे हिसपान कितें सर आमकां ते हे जायना कितें म्हणटा ते लायक कस्टमर तशें जायना, वर्कआउट सारकें प्रॉपर जायना सर ॲपचेर. सो डिफिकल्टीली हे येता सर. लायक आमी पीपल लायक आमी सर लोक हिंगा आतां गोंयांत इतलो ट्युरिजम येता लायक आमी तांकां सर सांगून आमी सर तांकां फोर्स करूं शकना लायक तूं बाबा आमची टॅक्सी घे दे हॅव ओन चॉयस. ते येता हिंगा टॅक्सी लायक टॅक्सी कोण बाबा चल हेजो रेट आसलो म्हारग बाबा तो म्हणटलो हेजे कडेन या तेजे कडेन या कळ्ळें तुका न्हू. आनी नॉर्मली कितें आहा पीपल म्हणटलो बाबा तो आपूण रेंट कार घेता आनी रेंट बायक घेता तशें जातलें सर. सो तेजे खातीर सर हो प्रॉब्लम ना. ॲप बेस म्हणल्यार गोंयांत म्हणटा ती कितें आहा फिजिबल ना. एक्चुअली गोवा इज नॉट अ मेट्रो सिटी. आमी ऑलरेडी सुद्दां पयलीं सुद्दां सांगलेलें आसा. पळय प्रॉब्लम म्हणटा तें हांव आय फील दीस इज माय ओपिनियन. आय फील द मेन प्रॉब्लम फॉर युअर रेंट अ बायक एंड रेंट अ कार. आता हांवें पळयलेलें आहा रेंट अ बायक बरी फॅमिली भोंवता, गोव बायलां येता, ट्युरिस्ट आमी टॉकिंग अबाउट ट्युरिस्ट, गोव बायलां येता आनी 2 भुरग्यांक घेवन भोंवता नाल्यार 3 जाणां घेवन वयता. Who benefits out of this? It is you all are not benefiting out of it. Police actually benefits out of this because they start challenging them. These people basically, if this rent a bike would have not been there, they would have used the taxi. They had no other choice. So your main important problem is where rent a bike and rent a car. Now what is the many of your taxi operators, this is the way how I look at it. Many of your taxi operators basically you all have got one taxi, you all have got 4, 5 rent a cab. सर सगळ्याकडे ना थोडे if you go to see towards the bell to the coastal belt. So those people are basically benefiting out of it. You all may be feeling the pain of your feeling the problem is with you all because you all are not having that this thing. But those people are benefiting. So they don't want to basically close this. I believe what is creating a problem for the taxi fellow business is the rent a bike and rent a car. These are the two problems. The moment if this thing stops, automatically everyone will start getting business. This is the way how I look at it. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसा आता बंद करपाक गव्हर्नमेंट बंद करते सर माझी फोन करपाक कांय जायना म्हणून कशें कांय ना. इट इज अंटील अनलेस यू शूड बेसिकली आयडेंटिफाय युअर प्रायोरिटी. तुम्ही पहिले सध्या दुयेंस खूंय जालेलें आहा तें पयलें चॅक करूंक जाय. दुयेंस जालां तुमचें हें रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार करून देखून तुमचे टॅक्सचो धंदो चलना. यू शूड बेसिकली से स्टॉप दॅट फर्स्ट. The moment you stop that, ultimately everyone will start getting business. सर आता ही गाईडलाईन सर येला न्यू आता 2025. सो इथून सर आता यांच्यानी म्हणतात ते रॅपिडो ओला उबर ऑलरेडी 8 म्हणून सांगला इवन पायलट ऑलरेडी सर इवन पायलट सर आमचे सर हिंगा आम्ही सगळे हे सगळे येले सर आम्ही आमचे रिक्षावाले भाव मेले, पायलट मेले, सगळे मेले, बशीकार मेले, सगळे मेले सर आम्ही आमचे. आणि तिथून सर ते नॅक गायडलायन्सा प्रमाणे नॅक लॉजा प्रमाणे कितें आसा सर कोण तरी दिल्ली ऑफिस घालून बसला तो हांगर खोप घालून सब ऑफिस घालून एज फार एज हांव जाणा एसेंब्लीन लगून CMान एक फाटी सांगलेलें आहा की तुमचें ॲप कितें काडा
तुम्ही सगळे जॉईन जावा आणि गोंयचे ॲप येऊन दी तुमचे सगळे टॅक्सीचे एसोसिएशन करा आणि तुमचे ॲप तुम्ही युअर हॅव नॉट कम अप कशें आहा सर सगळ्याकडे गाडी आनी आसा. कितें प्रॉब्लम कितें जाल्यार मागीर तुवें सरकाराचे फुडें जाता सांगपाक बाबा आमकां हे प्रॉब्लम जाता तुमी सांगले तुमी हे ॲप हाडलेले आहा आतां हे ॲप हाडून आमकां अहे प्रॉब्लम जाता आतां सर जो वॉल्यूम आसा पळय तो कोस्टल बेल्टारूच आसा जंय सांखळे बिचोले थंय ती चलची ना सर चलना सर, ते network is not proper. आतां नेटवर्काचो इश्यू जालो आनी थंयसरसून रायट्सूय मेळचे ना सर मेळना. आतां हांव समज ड्रॉपाक गेलो थंयसरसून म्हाका 4 दिसांनी जावं 5 दिसांनी भाडें मेळोंक शकता मागीर हांव बायल भुरग्यां कडेन पावचोय ना न्हू सर पण चडशे कोण उजार करता चडशे टॅक्सी उजार करता म्हणजे ते टुरिस्ट लोकल मात सरकार सांगता ते गोंयकारांक लागून हाडल्या म्हणटा सपोज गोंयकारांक लागून तुमकां बेनिफीट करपाक आतां तुमकां बेनिफीट जाता की दीस इज एक्सपेरिमेंटल दोन दीस इज पळय सरकारान तुमकां लागून सांगलेलें कितें बाबा एक ॲप हाड तुमचें करा बरें आमचें ॲप नाका न्हू तुका तुमचें एक ॲप करा तुमचें एक फॉर्म करा आनी रेजिस्टर करा म्हणून एज पर सरकाराच्या गायडलायन्सा प्रमाणे हायकोर्ट व्हायलेशन म्हणून आमकां सर मिटर लायला आमी मिटराचेर रेडी आसा न्हू मात फक्त आमी कितें हांगल्यार जे पळय कलांगूट जावं कान्होये जे ट्राफीक एरिया आसा पळय तो आमकां मिनिमम फेर दिवचो म्हणून कित्याक ट्राफिकूय तुका सर खबर आसतलें कलांगूट टू बागा ड्रॉपाक वयता जावं कलांगूट टू कान्होय वयता एक मिनिमम 300 रुपया आमकां दिवचे म्हणून आनी बाकीचे आमी मिटराचेर सुद्दां रेडी आहा एज पर हायकोर्ट व्हायलेशन म्हणून सांगलेलें आनी आमी मिटरूय बसयल्ल्या जाल्यार मिटर बसोवनूय सुद्दां आमकां एपार कित्याक हाडूंक सोदता सरकार सर सर आमी एक्चुअली गव्हर्मेंटान आमकां लायक सांगलें आमी गव्हर्मेंटाक कॉपरेट करूनच चलता आमकां गव्हर्मेंटान सांगलें स्पीड गव्हर्नर घाल आमी घातलो आतां VLT मिटर मीटर घातलो. आतां नंबर प्लेटीचे म्हणटा ते हेजे नंबर प्लेट JSP नंबर प्लेट जाय म्हणून आमी सगळे आयकता सरकाराचे तेही घातली सर आमी आतां आतां न्यू आतां स्कीम येवपाची न्हू वयता थंय गाडी आसा एअरपोर्टार 3000 गाडी आनी एक्सेस टॅक्सीज आहा सर एक्सेस टॅक्सीज आहा आणि नॉर्मली सर एज अ गोवन आणि एज अ लायक गोंयकार आमची लोकल कोण टॅक्सी म्हणटा ती फाल्यां कितें आहा फाल्यां 200 रुपया म्हणटा वय म्हणल्यार म्हारग म्हणटा आमी सेफ आहा म्हणटा रातचे 2-4 केन्नाय या पळय आमी लोकल आमचे टॅक्सीवाल्यांक आमी सेफ आहा म्हणटा सर हे आतां रॅपिडो हे ते येता फाल्यां भायर तुमकां खबर आहा आउट ऑफ गोवा हे सगळे आसा इतले कितले हेंचे कंप्लेंट्स आहा तुमी पळयला फाल्यां समज हे गोंयान समज येयले सर फाल्यां हे रॅपिडो हे सगळे चल्ले फाल्यां कितें गॅरंटी आसा आमची भयणी आवय सगळी कोण आहा ती सेफ आसतली कोण फाल्यां कोण गॅरंटी घेवंक शकता आयज आमी टॅक्सी भाव म्हणटा फाल्यां भैया येवन फाल्यां येवन बसता बसतले फाल्यां कितें आमची आवय भयणी आमची कशी सेफ आहा म्हणून कितें आसा तेजी गॅरंटी फाल्यां एज अ गोवन म्हणटा गोवन वचल गोवन आबा ड्रायव्हर आसा तुका म्हणटा तूं 200 रुपया घे म्हणटा माय तर आपूण सेफ आहा म्हणटा आपली आपूण तुका सेफली तूं सोडटलो म्हणटा तेजेर इतली गॅरंटी आहा सर आमी कितें टॅक्सी करा आमी आयज लायक आमी सगळे इतले टॅक्सीवाल्यांक इतले गूड मेमरीज दिता म्हणून आयज ट्युरिस्ट येतात सर वी आर हे सर टुरिझम एम्बेसिडर मेमरीज दिता म्हणून टुरिस्ट येयना कसले हें करूं नाका आतां नाव एंड देन वी आर बेसिकली गेटिंग कंप्लेन्स सेयिंग दॅट बाबा टॅक्सी फेलोज आय एम नॉट सेयिंग एट ऑल बट देर आर सम टॅक्सी फेलोज हू फ्लिसिंग दिस थिंग आय नो नो सपोज पणजेसून सपोज रातचो कोण उरलो पणजेसून कलांगूट 2000-3000 कितें मनाक येता तितलें हें जाता एंड डोंट टेल मी अबाउट दॅट भायले आयज कोण तूं म्हाका हांव पणजे तुका दाखयता आतां भोंवन पळोवया कितले जाण टॅक्सी वाले कोण आपूण ओन चलयता म्हाका दाखयता 90% I will show you that 90% of the taxi fellows are drivers are out from outside. See, I am fully there to support you, but what I am trying to tell you is, since this app is, government wants to introduce this app, why don't you try for some time? If it doesn't help you all, then you say I will stand with you all to fight for your case. सर एकदा ॲप येयल्यार मागीर एकदा ते जालें इल्लिगली हाडलेले तर जेन्ना समज गोवा समज मेट्रो सिटी आसलेली न्हू सगळे हे सन्ना हे सगळे वर्क जावपाचे गोवा 15 लाख 20 लाख population. So that is the reason what I am trying to see that government this thing fails. No, if government fails, then only we can intervene. Now see, I am a part of the government, to tell you frankly. I am there with you all. I am there to support you all. I have told you 1-2 issues basically which I feel is affecting the taxi business is because these 2 issues. You all are not trying to address that issue. You address that issue first. Rent a car and rent a bike. These are the 2 issues. Even in the cabinet meeting I spoke.
I said rent a bike and rent a car. These two things should stop because these two things are killing the business of our taxi fellow. This is the truth what I am saying. सर आम्ही डायरेक्टरकडे बोलून ऑलरेडी ब्लॉक केला परमिट इश्यू करणार अरे परमिट इश्यू करून ती आता already- पळय सरकाराक जायें सरकाराचें कितेंय करूंक जाता देखून हांवें तुका सांगता तुमी सरकारा कडेन मागणी कर रेंट अ बायक एंड रेंट अ कार कंप्लिटली स्टॉप कर मग आनी मागीर धंदो कसो जाता जाल्यार मागीर म्हाका सांग But you all don't want to do that. It is not because of you all. I am saying Benjamin people may be suffering, but other coastal this thing they are enjoying themselves. So because of them, you all are suffering here today. तू तरी आमकां सर आमकां इथे So जाणा हांव तुका हांवें पळयलेलें आहा तुमकां न्हू तुमी त्रास काडटा ते See, I am there with you all. But what I am trying to say, you all are not addressing the main. तो कॅन्सर जाला तो पयलो काड कॅन्सर जाला मागीर सगळें सारकें जातलें. ट्राय करता सर I am saying this is the only way. You all should all come out on the street saying that government basically should stop issuing license. No, stop. Give them a certain time. Within so and so this thing, no more. This thing should be हा done. सर ते आता पॉलिसी स्टार्ट केला जो रिन्युअल येता पळय ते परमिट स्टॉप केला आता बेस्ट केलेले आहा ते आता टायम बीन केलेले आहा पूण आदले आहले ते तेका रिन्यू करपाक दिलेले पत्ते आता ती पण केलं रिप्लेसमेंट करून दिलेले they will not I will tell you no they will not give you new license but replacement they will give you tomorrow. सध्या तरी बंद झालं सर Arey, listen to me no I only had raised this issue in the cabinet. I only had said that this thing should stop. I feel this is the main issue where see always who is benefiting. You all are not benefiting out of this rent a bike and rent a car. Some fellows have got 10 bikes, 15 bikes, 20 bikes, and you can see all around the place. Most of the parking basically is been covered by these people only. Rent a bike and rent a car. ते येऊन एअरपोर्टार वयता गाडी घेता सुसेगाद तुमकां धंदो आनी खंय मेळपाचो आहा. So the core issue is, I believe the core issue is that let us fight that issue. I am there with you all. मास सपोर्ट करते सर आम्ही तुझ्याकडे येयला तू आमकां बघा हांवें तुका सांगलें माय फूल सपोर्ट आहा तुका बट आय हॅव टोल्ड यू वॉट इज द प्रॉब्लम ऑल्सो वॉट यू आर फेसिंग. सर समज एक वन बॅनर सगळं टुरिस्टांकडे ऑप्शन आता सरकारान येते बशी हाडल्या 100 रुपयान एअरपोर्ट ड्रॉप सो आम्ही कांयच करू शकना आणि सरकार आपण पॉलिसी जाय ती हाडटा मात रेंट अ कार आनी रेंट अ बायक तशेंच सरकाराचेच हातांत पयले सद्या कितले पॅसेंजर वयता डेली तुगेर आनी बसी कितले आहा ते टेल मी बसी 1-2 बेबी पणजे सावन सुट्टा पॅसेंजर कितले वयता डोंट यूज दॅट थिंग. सी मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट शूड बी ऑन इन सेवरल वेज हाव दॅम तुजे पायलट आहा रिक्षा आहा तुजे टॅक्सी आहा सो आहा बसीज एंड ऑल. I am there fully behind you all. But first of all, you should basically identify saying that whatever the policy government is getting, and that has failed. You show that. No, हो हे दाखवून काय जावपाचें ना नाही, एवढं न्हू. discuss पॉलिसी झाला. येवच्या आधी तूं सरकाराक दाखयता सरकार सांगता तुमकां लागून आमी कितें सर आम्ही करता तांकां सांगले वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग वी वील सिट ऑन द टेबल म्हणून आयज सुद्दां आमी 1 म्हयनो दिला आमकां ऑब्जेक्शन रेज करपाक ऑब्जेक्शन घालपाक गेले आतां सरकारान सेक्शन लायला आमचेर 5 जाणांक घेवन समज जुंता हावसान आयज येयले जाल्यार आमकां अरेस्ट करतले म्हटल्यार एके वाटेन सरकार म्हणटा यू आर फ्री टू पुट ऑब्जेक्शन्स म्हणटा ऑब्जेक्शन घालता कितें एकलो वचोंक जाय 5 जाण 100 जाण वचोन ऑब्जेक्शन घालता न्हू. Is 1%. The government is taking precautionary measures. फाल्यां तोडफोड जाले मागीर कितें सगळे लोक सरकाराचे See, taxi people are different people. There may be so many people who can come from behind and throw one stone to create this thing among the thing. See, I am there fully behind it, but I have got certain reservations as far as these things are concerned. I feel until and unless these issues are not resolved, your taxi fellows will not get justice at all. This is my clear reason. तुम्ही मागले सर तुम्ही सांगले तुम्ही म्हणता सर तुम्ही हे करा पुढे येईल फाल्यां सर आमी समज इतले जाण समज एक अंडर द वन बॅनर गेल्यार सर इतले पॉप्युलेशन इतले टुरिस्ट सर सगळे पळयता सर आमकां कशी गॅरंटी हांव तुका कितें सांगना ट्राय कर फस्ट जस्ट ट्राय. सर एक्सेस टॅक्सीज आसा सर इतले कोणाकूच मेळता ना सर. एक्सेस कित्याक जाता आतां हांवें एक गाडो घातलो आय गिव एग्जाम्पल हांवें एक गाडो घातलो बरो आमलेट पाव तो एक 10 जाण एक लोक येयले थिंगा हावपाक तो गाडो पळोवन दुसरे जाण येता ते जाल्यार आपणाकूय मातशें लायसन्स दी गाडो घालपाक
So he doesn't basically economically he doesn't understand बाबा येस हिंगा म्हाका कडेन 10 जाण आसले ते 5 जाण थिंगा वचपाचे आहा म्हणून. सो बिझनस सगळ्यांचेच मागता मागीर तें तेच प्रॉब्लेम ना मग सरकाराकडे तूं कोडे आहा म्हणून म्हाका कडेन आहा कोण हें पळयना बाबा टॅक्सी प्रॉफिटेबिलिटी आहा की ना आहा. हांव जाणा तुमी लोन काडटा आसतले तुका कितले त्रास इन्स्टॉलमेंट भरपाक ते बँक लागता फाटल्यान. सर आता मेन See, I am saying what is going on. Government is coming out with a policy. I am with the government, and I am in the same way. I am with you all to see that if the government's policy fails, I am there with you. My thing is very clear on that. सर मेन थिंग सगळ्या हॉटेला तुझे हॉटेल आसा थंय गाडी आसा मेरेटा कडेन दीस रात सर्वीस दिता घरा कडेन येवन भाडें मारता आमी कोणाक केन्ना ना म्हणूना सगळे सर एप जाल्यार मागीर आमी थंय तोरताले एप येवन भाडें घेवन वयतले. But you all will be part of the app, no, Baba. सर एप लढाई जातली सर मिनीज गोंयकार आणि कोणाकूच मेळचे ना सर. पळय you need to hear pros and cons. तुम्ही सांगता कितें म्हाका नेगेटिविटी what is government's positivity तें तुमकां कितें सांगता that I let us see. I'm just trying to say let there be discussion between you because government has given you 1 month's time basically to file your objection. Let that government is not going to take any decision until that they hear your objection, and I will see that the government hears your objection. Okay, so let there be a decision. Let there be a consensus. Let it come. You give me one, I also give you one. Let it be in between. सो आम्ही सर सांगलेले सर वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग बट डायरेक्टर कितें करता पणजेकारांक घेता सांगता तांकां कलंगूट एग्री जाल्या म्हणून कलंगूटान सांगता पणजेकार एग्री जाल्या आनी आमी सांगलेले कलंगूट व्हडली मिटींग घेवया नाल्यार आमचो जो तालिगांवचो आमदार आसा बाबूश पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात पणजे आमी तालिगांव तेजे कम्युनिटी हॉलान अरेंजमेंट करुया आख्ख्या गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक आफोया थंय आनी खंय तरी सगल्यांचे ग्रिव्हन्सीस आहा पळय ते एड्रेस करुया डायरेक्ट. पहिले मायंड म्हणटा तें पॉझिटिव्ह आसूंक जाय. आय एम गोइंग टू ओपोज दीस म्हटल्यार केन्ना कांय जावपाचें ना. देर आर मेनी पीपल हू देर आर पीपल हू आर गोइंग टू ओपोज इट oppose certain things are the people who has the rent a car and rent a bike. Those are people who are trying to create and instigate problem. सर एक्चुअली हे गॅजिटेट आतां येवचे पयलीं न्हू आमकां एक ऑफिसर येयल्लो कोण ऑफिसरान ते हिंगा आमकां खंय ते हे जिंजर हॉटेलान एक मिटींग दवरलेली डायरेक्टर कोण येयल्लो डायरेक्टर सगळ्यात डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट परिमान सगळे आमकां थोड्यांक आपयल्ले आमी गेल्ले सर एक्चुअली लायक पळोवपाक लायक हाव टू वर्क लायक कशें हे वर्क जाता कितें जाता सो आमी तांकां सर आमचो सगळो प्रॉब्लम सांगलो सर इतले सर आमचे इतले आमचे कमी पॉप्युलेशन आसा तुमी एप घातल्यार सगळ्यांक बिझनस मेळचे ना आतां हेंकां बिझनस मेळटलो तांकां बिझनस मेळचोच ना जाल्यार बाकीचे कोणच्या लोकांक बिझनस मेळटलो जाल्यार कशें वर्क जातलें सो आमी आमची कितें डिफिकल्टीज आसा ती सगळी तांकां सर आमी तांकां समजयल्ली तांकां कळयलें लायक आमी कितें सांगलेलें तें आनी तेंच्यांनी आनी खंय मिटींग घेतली हे घेतली आमी रेडी आमी एग्री जावंकूच ना कोणूच एग्री जावंक ना हेका आमी गेल्ले सर चल बाबा एक ते आपयता एक टायम या पळोवया म्हणून कितें तें कशें कितें सो आमी तेंची डिफिकल्टी तांकां सांगलें कशें चलचें ना म्हणून की आमचे कडेन सिटींग अरेंजमेंट ना म्हणून मिटींग कॅन्सल केला म्हणून मागीर आमी तांकां सांगलें आमी अरेंज करता तालिगांव कम्युनिटी हॉलान आनी सगल्यांचे ग्रिव्हन्सीस कितें आहा पळय ते एड्रेस करता. Now if you have any fear that the business will not come, you should basically take a assurance from the government, a minimum assurance from the government that Baba, see, this is the minimum at least we must get, so that your as far as your as far as your what is that loans and all that at least that much money should be seen and your family can decide. You should go to that, you should ask that one of that question to the government. सर विचारलं सर डायरेक्टर म्हणटा आमचे रेट अमके आसा रेटचे सोडले रेटीचे हे करून तुवें सांगता आपणाचो धंदो तो इतलो जाता म्हयन्याक ओके आपणाचे इन्स्टॉलमेंट आहा हें आहा तें आहा सो हें जावन आपणाचें हें जाता सो हाव डू यू गॅरंटी मीन दॅट अमावंट दॅट आय वील गेट लिस्ट माय दिस थिंग वील बी कवर्ड अप सर ते सुद्धा करता म्हणटा आपण शुअर सांगू शकना म्हणटा डायरेक्टर government is coming up with some policy basically to take care basically interest of the taxi driver. Don't think that a government is against the taxi driver. Government want to smoothen that process how they function. See, if you go to see on this what is Instagram, Facebook and all, people go here with some bad taste and then they put this. There are some people who say that we'll never return back to Goa and we will tell other of our friends not to travel to Goa.
because of one rotten apple, bro, the full this thing of the taxi fellows, this thing is come to a question. See, I am there to support you. I don't want to see that you all are in loss in any way. But I have told you certain issues are there. Try to address those issues. If those issues are addressed, I'm telling you, you will never die of business. Seriously. ट्राय करतो. I am there with you. तर आम्ही आमचं किती प्रॉब्लेम No, no, तुका सांगले you can तुका come. काय सर खबर आसा अरे देखो नको सांगलेले हा नो. I am there with you all, no. What I am trying to say, you got to ask basically a government a minimum guarantee that this is the thing, how much we must get. You see, if you get a guarantee from the government, then this thing matter will go forward. I am there with you all. I am not saying I am not there with you all, but I have certain concerns and certain issues which I have got. I have just explained to you because I feel all this rent a car and rent a bike is creating a nuisance. Today, most of the accidents basically people are dying is because of the rent a bike and rent a car. Who are creating accidents? And then no one seems to be talking. I am there with you. Okay. First of all, what is when government has given you 1 month's time? Government will hear your grievances. Okay. Then you come to this. Okay. Thank you. Okay. And thank you so much. Bye. See, I am not negative. I am. सूरज बाबाकडे बोललो. I will call Suraj in front of you. I will talk. No. I will call Suraj in front of you. Okay. He was out of station. ओके सर Thank you, sir. Okay, bye. Thank you so much. Bye. Thank you. सर तुमकां आयज टॅक्सी सर टॅक्सी ओनर सगळे तुमकां मेळपाक येयले. You all were there, no? You all have taken what I was talking to the taxi driver. The most important thing, government is trying to find a process basically in way to smoothen and to streamline the full taxi business part of it. Now, the same time, I told these people, see that the basic guarantee. So now their apprehension is what we may not get business. So let the government or let whoever the department explain to them what is the pros and cons of it. Let them, government is going to hear them and the government is basically to reply to their queries. It's very simple. Babush, every rent a cab, rent a bike, they are making the. तुका दिसना तू म्हाका सांग रे तू प्रेस तुम्ही सगळे आखे गोंया भोंवता मरे. Don't you feel so that this is the problem? Yeah, that is- At least I feel this is the problem. Right, left, center, you see all this rent a bike and rent a car. You go and see on Pato. Now I will take you. 90% of the basically which the parking bay is been taken by these people. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important this thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. बाबूश हे इतके वर्स झाले टॅक्सीचो इशू आहा पळय कितली वर्सां जाले चालू आहा तेंचो एक नवो येत आसता सो वॉट इज द सोल्युशन फॉर दिस इशू म्हणटा ते बसोन सॉर्ट आउट करूंक जाय इशू इट इज नॉट बरोबर आमदार मोदें पडलो आपूण तुका फोर्स दिता हें कर आनी मागीर फाटल्यान चलता जायत्या जाणांनी केलेलें आहा तो हें तांकां फुल ऑफ तूं फुडें सोड आनी मागीर एक फाटी गव्हर्मेंट टेक्स अ हार्ड स्टँड मागीर आपूण फाटीं चलता. If you are fighting for someone, fight directly and see that it reaches its logical conclusion. तुम्ही तो रेंट कॅबाचो डेफिनेट इशू काढलेलो म्हणतात तरी देखून I have raised this issue, and after raising the issue, basically they have stopped issuing the licenses to the fresh licenses. But what I had said, even last time, I said let us stop this in total rent a bike and rent a car. Now mostly in the coastal belts, you just go and see, you investigate. One fellow, I have got one taxi. Let us say, I have got one taxi. I have got 15 cars. We rent a car. I have got 50 bikes. So what I do, I drive my taxi. I go around. I give one ride. I make, and I come and sit down and drink beer at home in the afternoon time. Because after that I don't work because my other business is running. No. So these people who have got one taxi and who have got two taxis, those are the people who are suffering because of them. My issue is there. So address that issue. That issue should be addressed first. See, today most of the accidents you all have covered. You all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction.
And middle only they start taking. Now you just tell me, one a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? ओके ॲप एग्रिगेटर आसा पळय तेंचोय तेजेर ओपोज आसा. सो वॉट यू लायक टू सी ऑन दॅट ॲप See, I want people basically to have an open mind. First of all, you need to understand what is this aggregation. That's the reason I'm saying that if they give them a fixed guarantee. Baba, if I'm telling you, if I have taken a loan and all this thing, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about me. People are worried because of their installments and all. Banks, the moment you want to installments, you fail, bank comes to lift your car. So I look at it in different this thing. But most important thing is what the transport department should look back again to visit their rent a bike, rent a car. Go on the bus stop. I have challenged them. Go on the bus stop now, right now. 90% of the parking area has been covered by them. They basically, while taking a license, they must identify where they are going to park the receipt, not on the road. So government should take care of that. ओके थँक्यू Thank you सर so much. Thank you. आम्ही एक म्हणून आमचो एक आमदार म्हणून एक आम्ही तेजेकडे एक आशा घेऊन गेल्लो बाबा आमचे कितें प्रॉब्लम्स कितें डिफिकल्टी कितें ते आमी येवन ताका सांगतले म्हणून. सो आमी तांकां सांगल्यो. सो तेणें म्हणला कितें आहा तें बाबा आपूण तुमच्या वांगडा आहा सांगला. म्हणजे प्रॉब्लेम्स किती आता पहिले प्रॉब्लेम आतां सांगला न्हू आमी लायक आतां ते ही गायडलायन जी आतां हाडपाची आहा गव्हर्मेंट. सो आमी सांगला ते एक्चुअली हिंगा फिजिबल ना म्हणून. कितें गायडलायन ती सारखे सांग गायडलायन्स कितें पण विषय कसो काडना मरे ही गायडलायन सरकारान हाडला तर इट्स हो धंदो सोंपोवपाचो हो प्रायवेटायजेशन करपाचो कोण तरी IAS ऑफिसर येता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणून आनी ते सरकार तो आयज तेजे सांगणे प्रमाणे आयज आमकां गोंयकारांक स्लेव्स करप चलप जाता. हे धंदो प्रायवेटायजेशन करता सरकारान गॅजेटूच हाडल्या आमचो धंदे सोंपोवपाक. सगळे भाशेचे सेग्रिगेटर गोंयान येतले आनी धंदे आमचे कम जातले. पायलट, रिक्षा, रेंट कार, टॅक्सी कार सगळे सोंपतले. सो ताका लागून आमच्या प्रत्येक जे गांवांनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पळय आमचे टॅक्सी कार आहात ते आपापले टॅक्सी कार वचून आपल्या आमदाराक मेळप चालवा की ही गॅजेट आनी ही पॉलिसी आहा ती स्क्रॅप करपाची म्हणून. सो हेका लागून आनी पणजेचे जे आमचे टॅक्सी कार भाव आसले ते आमदाराक मेळपाक गेल्ले सांगपाक ही गॅजेट ही पॉलिसी आहा ती स्क्रॅप करात नाल्यार आमी सोंपतले म्हणून. सो फुडलें कितें तें आमचो रौनक सांगतलो तुमकां जें आहलें तें. रौनक सांग. पण आता त्याने सांगलं पहिले आश्वासन कितें दिलां तुका आतां बाबुशान? आश्वासन आतां कितें सांगला बाबा अशें तुमी म्हणटा सरान सांगला की बाबा कितें आहा ती तुमी एकदां पळया म्हणून. सो आमी ऑलरेडी लायक तुमच्या प्रेस माध्यमांत सुद्दां आमी सांगलेलें आहा लायक हे हिंगा विजिबल ना म्हणून की आमची इतलें पॉप्युलेशन ना गोंयान. ना तेणी आनी हायलायट केला ते की रेंट बायक आनी रेंट तो इशू पहिले सॉल्व करा म्हणटा कित्याक मॅक्झिमम बिझनेस ते तुमच्या खात्यात. सो तांचेर तुम्ही कितें आणि रेंट बायक खाता तुमचो बिझनेस जाल्यार तेजेर तांचेर तुमकां काय हे ना प्रॉब्लेम ना. मेन आमचो कितें आहा मेन आमकां प्रॉब्लेम जो येयला पळय तो आमी आतां मेन आतां मुद्द्यार कित्याक गेल्लो वॉट आतां कितें आमची डिफिकल्टी कितें आहा ती आमी हिंगा घेवन येयली. ते कळत रे आमचे तेजेर आमी सद्या पेशंट तुमकां सांगले की रेंट कॅब आनी रेंटाक दिता पळय ते तुमचो बिझनेस चड खाता सो तुमकां दिसना की ते तुमचो बिझनेस खाता म्हणून. आमचे कितें आहा लायक आमी ऑलरेडी हांवें सांगलेला न्हू कस्टमर गोंयान येता देअर ओन चॉयस. कस्टमराची तेंची चॉयस आसा. सो आतां होय तेंचो चॉयस न्हू ऍप घेवप. ऑलरेडी सांगला थोडी सेम सांगला न्हू. आतां होय चॉयस तेंचोच न्हू ऍप घेवप कोण ना तो चॉयस तेंचोच न्हू. सरकाराचो हे न्हू तो चॉयस न्हू सरकार पब्लिकाचो चॉयस ऑप्शन आसा न्हू गोवा मायल्स आसा गोवा टॅक्सी ॲप आसा. सपोज सरकार आमचेर मॅन्डेटरी करूं शकना. तो हे आसतलो न्हू बाबा पब्लिकांक जे टुरिस्ट येता तेंचे कडेन आसतले की टुरिस्ट आपल्याक जाय ते कशें ऑलरेडी तेंचे कडेन दोन आसा ऑलरेडी आसा हिंगा 2 ॲप ते सारखे हिंगा चलना न्हू तुका खबर आहा न्हू. हिंगा थोडे कडेन नेटवर्क ना थोडे प्रॉपर बी चलना तुमकां खबर आहा. सो बाबू सर सहमत ना तुम्ही त्यांनी म्हटलं रेंट कॅब तुमचो बिझनेस करता तुम्ही सहमत आसा का ना त्याच्यात? सहमताची अशी गोष्टी ना सरान सांगला आपूण तुमच्या वांगडा पूण आमी तेजे कडेन हॅपी आहा ते आमकां सांगला ते आमी हॅपी आहा तेजे कितें सांगला ते तो आमच्या वांगडा आसा म्हणून सांगला आमकां. तुमच्या मेन प्रॉब्लमाचो सोल्युशन तें सांगला ते रेंट कॅब आनी रेंट हे आहा पळय कार तेजो सोल्युशन आहा म्हणटा त्या सोल्युशनाचेर कितें वर्कआउट करतले. वर्कआउट म्हणल्यार सद्या आतां पळय सद्या आतां आमी आतां येयल्ले तुका सांगलेच न्हू तें सांगलें बरें मेन तेजो मुद्दो जे आमी तुका सांगले तेजेर तुमी काय वर्कआउट करचे ना. ना पळय आतां विषय कसो हाडा विषय डायवर्ट जाता. विषय कसो आहा विषय फक्त हा एक गायडलायन्सीक लागून आमचो धंदो आयज प्रायवेटायजेशन जाता सरकार हो धंदो सोंपोवंक सोदता. पळय सारकें आयकात तुमी फाल्यां एज पर दीस गायडलायन्स फाल्यां कोणूय येतलो खचरलो कोणूय येतलो तेजे ऑफिस जर गोंय आख्खे इंडियेक खचरूं आहा फाल्यां तो सब ऑफिस घालतलो गाडी हाडटलो आपले व्हेकलन चलयतलो फाल्यां रॅपिडो येतले आनी आमचे पायलट सोंपतले स्विगी झोमॅटो वाले आहा पळय ते डावनलोड करतले रॅपिडो आनी भाडी मारतले. सो आमचें अस्तित्व कितें उरलें
आमच्या पायलटाचें अस्तित्व कितें उरलें जे गोंयान जी पायलटाची कॉम्युनिटी आहा ही जो कॉन्सेप्ट आहा आख्खे इंडियेक गोंयांत आहा ते आज उरतले काय ना हे इतिहास मारतले हे सरकारान पयलीं पळोवंक घेवंक जाय गॅजेटी आहा न्हू गॅजेटी वाचूंक जाय कोण तरी अभिषेक परिमल म्हणून आयएस येतलो आनी आमचे धंदे सोंपून वतले हे आमी कदापि सहन करून घेवचे ना सो तेका लागून आयज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक मतदारसंघातले जे स्टेक होल्डर आहात टॅक्सीकार आहात ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहात ते प्रत्येक आमदाराक मेळटा आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक लागून कित्याक ही गरज आहा आमदारांची हो जो ही पास जातली नाल्यार ही एका फक्त सोल्युशन आहा पॉलिटिकल जर आमच्या राजकारणी आनी आमचो जर मंत्री आनी आमदार आमच्या रावत नाल्यार हे धंद्याचे गोंयकारांच्या हातीन उरतले तुमकां खबर ना हो विशय कसो आहा तो विशय भरपूर स्ट्रीक विशय आहा हो ह्या विशयाचेर आवाज उठयता म्हणून सरकारान खंय तरी आमचेरूय हिस्ट्री शीट काडली कित्याक हो धंदे आयज गोंयकाराचे आहा कित्याक खंयचेच धंदे गोंयकारांच्या हातीन उरोंक ना आनी निमाणे धंदे उरल्या तुम्ही अजून पळयता आसतले अजून पायलट खंय तरी आमचे जिते आहा बट हेच पर दीस गायडलायन 15 आमचे पायलट उरचे ना कित्याक स्विगी झोमॅटोवाले येतले रॅपिडो ऑनलायन हे करतले आनी रॅपिडोन भाडे मारतले विशय कसो जाणाय विशय आहा हे धंदे गोंयकाराचे जेन्नाच्यान टुरिझम चालू जाला गोंयान आनी तेन्नाच्यान हे धंदे गोंयकाराच्या हातीन आनी गोंयकारांनी हे धंदे वाडयला आयज खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबी येतली दिल्लीकार येतले जावं प्रायवेट प्लेयर येतले आनी हे धंदे सोंपयतले तेका लागून हे गायडलायन्साक ओपोज करपाचे आमी ओपोज करता आनी सरकारान आनी आमदारान सपोर्ट दिवपाचो म्हणून आयज आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघातले भाव प्रत्येक आमदाराक मेळटा आतां आमचे पणजेचे भाव आपल्या आमदाराक मेळपाक गेल्ले तेचो सपोर्ट मागपाक सो तेकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या ताच्या फुडें आतां आमचे तालिगांव आमदाराक मेळपाक वता आनी सांताक्रुजूय मेळपाक वचप चालू आहा सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो प्रत्येक भुरगो आहा तो आपापल्या धंद्याक लागून लिडर कसो आहा ते सगळे आपापल्या सायडीन इनिशिएटीव घेता ही पॉलिसी स्क्रॅप करपाक जी ही पॉलिसी हाडल्या तो अभिषेक परिमल आहा पळय हो धंदो सोंपोवंक सोदता तो कोणूय आयएस येतलो आयज फाल्यां गोंयान आयएस खंयचो येतलो आनी फाल्यां आमकां हांगा गोंयान आमच्या राज्यान आमच्या देशान स्लेव्स करतलो सो ही पॉलिसी तशी आहा तुमकां जाल्यार पॉलिसी कॉपी दिता बाबुशान सांगले ते मान्य ना तुमकां बाबुशान सांगला की रेंट कॅब आणि रेंट बायक आसा ते तुमचो बिझनेस खाता हेजेर तुमी एग्री ना रेंट बायक वाले सुद्दां आमचे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आमचे गोंयकार मग फाल्यां तो कितें म्हणटा ड्रायव्हर्स आनी झूम कार येवपाचे गोंयान आनी तेंच्यांनी भाडी मारपाची म्हणटा तो आय डोंट नो पळय कशें आहा प्रत्येक आमदाराचे विचार तेका खबर आसतले कितें आहा तो आमचे जे स्टेक होल्डर आहा हे वोटर तेजे कडेन न्याय मागपाक गेला तो सपोर्ट करता म्हणून सांगला हेंच्यांनी तो आतां सपोर्ट कितको करतलो आनी करतलो ते तेजेर डिपेंड आहा